मातशें सोशल डिस्टन्सिंग दवरा. हांवें ही प्रेस आयज आझाद मैदानाचेर हांव तुमकां बायट दिवपाक लागलां. कित्याक काल सीएमान अनाउन्समेंट केल्लें आसा सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करा म्हणून. एंड आय थॉट दिस इज द बेटर प्लेस बिकॉज देर इज लॉट ऑफ स्पेस. I think my press brother is coming. We'll wait for him. Wait. I'll be coming to distribute. Hey, we begin. No, 10:30 I'll be there. I'll come. In Saligaon, okay, Saligaon. Okay, Porvorim, Saligaon will be today distribution. Okay? Hey. Okay. Okay, go. Right now in Penjim. I'll get back to you. अभी वाट सोड पहिले सांगपाक सोदता की आमी हांव प्रेसिडेंट ऑफ गोवा प्रदेश महिला काँग्रेस एडवोकेट प्रतिमा कुतिनो. My team, here's Reshma Sayed, my secretary, my general secretary Grizel D'Souza. I could not call all the Mahilas because you all know we have to maintain social distancing. We are here to condemn the reporter, the chief of Republic, that is Arnab Goswami. त्याची डिबेट चलताली काल आणि he has made some derogatory statements on our tallest leader, that is Sonia Gandhi. It seems in Mumbai, Maharashtra, किती तरी कोणीतरी wrong केला, some religious leader, some pandit. So I guess they were arrested, whatever. Maybe because he's done something wrong, he must have got arrested. But in his debate, suddenly from nowhere, he comes and he talks and makes statements against our leader Sonia Gandhi, saying that ये बात होती कोई पादरी को तो म्हणटा अर्नब गोस्वामी कोई पादरीक समक अरेस्ट केल्लें कितें जाल्लें जाल्यार सोनिया गांधी ओगी रावपाची, सोनिया गांधी बोवाड करपाची, रोमाक लेटर बरोवपाची, पादरी कशें केला म्हूण. सो हेजेर आमी निशेध करतात. शूड रिमेंबर वन थिंग. अर्नब गोस्वामीक सांगपाक सोदता, अरे तुजो चॅनल म्हणटा तो आयज लोक पळोवपाचें सोडलां. कित्याक एवरीबडी नोज दॅट यू आर अ दलाल म्हणून. I'm repeating the word. Arnab Goswami is a dalal and nobody is interested in watching his speeches nowadays and his debates, because he himself, if he calls a leader from Congress or BJP or Aam Aadmi, you will see him talking more than the leaders. तो आनी कोणाक चान्स दिना, तो आपलेच भोगत रावता. आणि if you go in the past, if you see Arnab Goswamiची प्रॉपर्टी एसेट्स किती आशिल्ले आनी आयज खंय पावल्या, कसल्यो गाडयो घेवन भोंवता, कितले ताजे एसेट आसा ते सगळ्यांक खबर आसा. कित्याक ही इज बिकम अ पॉलिटिकल पिम्प टुडे. ही शूड रियलायज वन थिंग, दॅट सोनिया गांधी had married and come in India. She may be born in Italy, she may be a Catholic. Arnab Goswami has no right to go on communal नाकात. आमचो देश जो आसा, we believe in social and secular fabric. हिंदू क्रिस्तांव मुस्लिम आमी केन्ना करूना. वो कम्युनियल जावन काल उलयतात. तेका सांगपाक सोदता की सोनिया गांधी 1968 राजीव गांधी कडेन लग्न जावन आयल्या. 48 years शी हेज सर्वड द नेशन. आनी कोणी बायल आशिल्ली जाल्यार आयज घोव मेलो, सासूमाय मेली, तांकां मारून उडयला म्हणून ती इतली यंग आशिल्ली बायल तेन्ना भुरगीं धाकली आशिल्ली. राहुल गांधी and Sonia Gandhi was so pretty young. She could have just packed her bags and gone to Italy because her mother is there in Italy, her two sisters are there, her family is there, and she's coming from a very respected family. But she sacrificed and stayed here. तिने त्याग केला. What Arnab Goswami will know about her sacrifices, her commitment towards the nation. It is that same Sonia Gandhi. I want to remind Arnab, it was that same Sonia Gandhi. तुम्ही तिका कितलेंय म्हणा, but she is committed to the country. त्याचे रगत गोवाचें आनी सासूमायचें इज टुडे इट्स मिंगलिंग इन द ब्लड इन इंडिया. तिचे गोवाचें आनी सासूचें रगत ह्या मातयेंत आसा. आनी तिने सांगिल्लें आसा की टील माय लास्ट ब्रेथ, इवन आपूण मरतकी माय एशीज वील मिंगल इन दीस सॉयल म्हणून. आनी हेजेर आमी निशेध करतात आनी सांगपाक सोदतात आनीक पाटी दॅट दीस लेडी फ्रॉम टायम्स टू फोर्ब्स खंयचे मॅगझीन जावं. सेकेंडली नरेगा जी स्कीम आशिल्ली हाडिल्ली गरिबांक डे टू डे बेजिसाचेर, ते ह्या बायलेक लागून
ह्या बायलेक लागून देशभर लोकांक फायदो जालो. करप्शन चलताले सगळे ऑफिसांनी. आयज लोकांक RTI घालतात, NGO RTI घालतात, लोक RTI घालतात. सगळे ट्रान्सपरंट आसा. वाय? बिकॉज ऑफ Sonia Gandhi. It was under her leadership. And last I would like to tell that two times she had got an opportunity and she had an offer to become the prime minister of the country. But she sacrificed. She gave another person a chance. She is a woman of substance. She is a real woman of commitment. And we respect her. And we condemn the statement made by this chief Dalal, chief of Republic, that is Arnab Goswami. दुसरी गजाल हांव सांगू सोदतां, दुसरी करतात म्हूण आमी करनात. जेन्ना क्रिटिसायज करपाक जाय, जेन्ना रस्त्यार येवपाक जाय, कितें रॉंग जाता, सरकार कितें रॉंग करता जाल्यार BJPन कितें रॉंग केलां जाल्यार लोकां खातीर, गोंयकारां खातीर प्रतिमा जावं आनी ताजी टीम सदांच मुखार आसा. केन्नाच आमी वी हॅव नॉट शायड अवे. खंयचो इशू जावं तो तुमी पयलो आसतलो, आमी पुलिसांच्या दांड्याकनी भिना, आमी अरेस्ट जावपाक भिना. ऑल दीज डेज मॅटर वॉज गोईंग ऑन. थोडे आमचे काँग्रेस लिडर आशिल्ले, थोडे तांचे BJPचे मिनिस्टर आशिल्ले, गोवा फॉर्डाचे आशिल्ले, MGPचे आशिल्ले, हू फॉलोईंग अप. बाब दिगंबर, बाब रेजिनाल्ड, बाब सी फेरारांचो तो मागीर तुजो चर्चिल आलेमाव, रोहन कावंटे, सगळ्यांची नांवां घेवपाक शकना, म्हाका हें जायना. बट they were following up, so we were quiet. We were doing our job for COVID-19 for the people by giving essential commodities. But when म्हाका एकूच सांगपाक जाय, जेन्ना एक मनीस तुज्या मुखार सुसायड करता, पंख्याक तो फॅनाक बरो फास्ट लायता आनी तूं ताज्या मुखार आसा, विल यू लीव दॅट पर्सन टू डाय? तूं त्या मनशाक सोडपाक शकता? वॉट वील बी युअर थिंग रिएक्शन? यू वील गो टू सेव दॅट पर्सन्स लायफ. दॅट इज वॉट आय ट्रायड टू डू एट द लास्ट एंड आवर. म्हाका तो व्हिडिओ धाडलो भुरग्यांनी, ते बोटीचेर आसा पळय, तेणी व्हिडिओ धाडलो आनी ते व्हिडिओन तेणी डायरेक्ट म्हणलें की टुमोरो इतले हे MLA वता, मिनिस्टर वता, CM तांकां सांगता 2-2 दिसान आपूण पळयता, 2 दिसान पळयता. 40 दीस टेस्टाक जाले. आनी जेन्ना युरोपाक वता ती मारेला शीप म्हणटा ती, तेन्ना हांवें म्हाका रावूंक न जालें, कित्याक म्हाका तांच्या बायलांनी फोन मारलो, ती रडल्यात. इवन लास्ट नायट दॅट पर्सन हॅज कॉल्ड मी, तांचो मेन आसा तो. ही केम ऑन अ कॉन्फरन्स कॉल, ही स्पोक टू मी एंड ही हॅज थँक्ड मी. I don't any credit, we are not your credit, but I would like to tell one thing. When I saw my Goan brothers talking about getting the dead bodies, that is the time I sat at night, wrote a handwritten letter, official letter to CM and came here. Nothing could stop me. And I would like to say आमी आयली तांकां मरपाक सोडपाक नाका म्हणून आनी CMाक अपील केलें. तुमी सगळ्यांनी आयज पळयलां, सगळे लायव्ह आशिल्ले कशें म्हाका पुलीस वचपाक दिना आशिल्ले ते. तरी पासून बिकॉज ऑफ आवर गोवन सीफेरर ब्रदर्स, तांचे फॅमिलीक लागून शीप ती वचपाक नाका, कित्याक युरोपांत आनी कोवीड जावन कितें जायत म्हणून हांव भीक मागपाक गेलें. तेन्ना आय एम थँकफूल टू डॉक्टर प्रमोद सावंत, BJP CM, and to the BJP president, that is Bab Sadanand Tanawde. They gave me a patient hearing and CM assured me, त्याने म्हणलें म्हाका, प्रतिमा तूं कितें घेवन आयला जेन्युअन आसा. तेची समज शीप ती फाल्यां गेली युरोपान, ते भुरगे गेले आनी खरेंच आमकां गॅरंटी आसपाना. तेन्ना हांवें ताका इतलेंच सांगलें CMाक प्रमोद सावंताक की तूं चीत, तांच्यो बायल्यो आसात, तांचे फॅमिली आसा, फाल्यां तांचे एकले 2 जाण कोणी दुयेंसां जावन गेले जाल्यार शिराप घेवपाक आमकां नाका. पात्रांव कितें कर म्हणून. आनी ही सेड, प्रतिमा आय वॉज कोऑर्डिनेटींग ऑल दीस डेज, वी आर कोऑर्डिनेटींग DG शिपिका कडेन, ऑफिशियल्सां कडेन, इवन आयुष मंत्री इज ट्रायंग एवरीथींग. बट आय वील सी दॅट दीस इज टेकन ऑन प्रायोरिटी बेसीस बिकॉज द शिप शूड नॉट गो. आनी ही टोल्ड मी ओनली वन थिंग, that before 9 o'clock I will personally call you. That time I think, God knows, it's politics. I came out, I told you all, but he had assured me and he had given me a commitment that he would call. By the time I was reaching home, I had reached KTC, I was in my car driving, I get a call from CM's office that CM Pramod wants to talk to me. He called me and said, Pratima, I am keeping my word, I am assuring you, आता चड रात जाल्यार सगळे आमचे कोऑर्डिनेशन जालें, कॉपरेशन केलें, आमचे उलोवप सगळें जालां. आनी तुका पयलें सांगपाक सोदता, तूं आयिल्लें न्ही मॅटर घेवन, कमिटमेंट दिल्लें तुका, फाल्यां प्रोसिजर स्टार्ट पोरा म्हणल्यार तांकां गोंया हाडून सोडटलें म्हणून. तेन्ना हांवें ताका देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक केन्ना हांवें म्हणलां तशें, कितें बरें काम केलां. पॉलिटिकल अफिलिएशन्स कुशीन दवरून आमची कमिटी ताका देव बरें म्हणूंक सोदता, ग्रेटिट्यूड मानपाक सोदता. आनी एक छोटी बडी बात सांगपाक सोदता. हांव प्रमोद सावंताक पयलेंच आनी एक फावटी देव बरें म्हणटा इन एडवान्स, आनी आयुश मंत्रीक देखून पयलेंच एडवान्सान देव बरें म्हणूंक सोदता. कित्याक
कित्याक आतां हांकां हाडलें आमचें आयकून चल केलें तुवें पूण जे 8,000 भुरगे बोटीचेर आसा डिफरंट जावं ते कार्नवल पिएनो आनी खंयचे शिपार तांकां देखून तूं अशें करून हाडून गोंयांत हाडटलो तांच्या फॅमिली कडेन म्हणून म्हाका खात्री आसा म्हूण तुका हांव एडवान्सान थँक्यू म्हणटा देव बरें करूं गॉड ब्लेस यू Can I ask you something? When you have said thanks and everything, no? Do you feel that You reached late. I had spoken on 2 matters. Condemning this one, Arnab Goswami for his No, that is statement. fine. And secondly, thanking should I ask you Prabhu Asir. reach later, madam? Can I ask you something? Yeah, you tell me. Okay. Go ahead. Since you have thanked the state BJP president as well as the chief minister, do you feel that the BJP government is far more better than the Congress government because performing and all? See, I am not to comment on politics. I have told Eddie also. Because this is government, no? It is I am about talking about coronavirus. government. Even our Rahul Gandhi welcomed the decision of Prime Minister Narendra Modi and welcomed his decision that we have That's to abide by lockdown. We have to stay because yeah, we are for humanity. We don't politics. Same here. म्हाका पळय ताणें आयज CM प्रमोदान पॉलिटिकल एफिशियन्स वचून काँग्रेसाची महिला काँग्रेस प्रेसिडेंट आयली फाल्यां तिका श्रेय मेळटलो पूण तेणें तें चिंतूना तेणें ह्युमिनिटी चिंतली खंय तरी सो ताका लागून तेणें खंय तरी लास्टाक ही केम टू दॅट लेवल एंड ही थॉट सो फॉर दॅट रिजन आय एम थँकिंग हिम एंड सेईंग गॉड ब्लेसिंग टू हिम बट टुमॉरो इफ BJP does something wrong or something wrong is happening, injustice is happening to any girl or any lady or any girl or any man, I will not shy away. You will see me again going and fighting with them. Thank you.